Page number 38, A53. बापा समोर सर्व यामी एकटाई चालल्या भक्तीनानी मनान उतरते ऐको आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान या गाव्यान सरेका साळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गा दिव्या ताने केल्ल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, या सकाळीच्या वेळार आम्ही समेस्ताई हांगासर कोपेलांत आणि तशेंच डिवायन वर्ड TV मार्फत या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसा. देवाक बेटवे जाल्लें वर्तें बलिदान हे जावन आसा. देवाच्याच पुतान आपणाकच मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर अर्पिल्लें हे बलिदान. हे बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी मागया आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर आनी सांगाताच आमच्या लागीं कोणें मागूंक विनंती केल्या तांचे पासत देवाक आमी अर्घ दिवया. हो दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, ताच्या उदार मनान आमकां राखल्या खातीर आनी सांबाळलेल्या खातीर हे मिसाचें बलिदान दितात. डिसोजा फॅमिली काश्या देवादीन जॉन डिसोजा हाच्या खातीर, हिल्डा आराना निड्डोडी देवादीन इजिडोर आणि एमिलियाना आराना हांच्या खातीर, फ्लोरिन डिसोजा फेलिक्स साल्डानाच्या आत्म्या खातीर, पाऊल लुवीस अँटनी लुवीस हाच्या देवादीन जाल्ल्या वार्षिक उडासा खातीर, एडविन मिनेजेस आणि ईशाना मुंबई देवादीन जोसेफ मिनेजस हाच्या आत्म्या खातीर, जेन लोबो आणि रॉय अश्विन लिविया बेंगलोरू देवादीन जोसेफ मिनेजस हाच्या खातीर, स्टॅनिस्लाउस डिसोजा आणि कुटुंब जेप्पू देवादीन फिलोमिना डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर, साब्रिना रामोल्ड देवादीन नीलम पतेला देवादीन जाल्ल्या 3ऱ्या वर्साच्या उडासा खातीर, स्टॅनलिस्लाउस डिसोजा आणि कुटुंब देवादीन झीना डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर, लिझा पिंटो कुळूरू कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सान्यांच्या आत्म्या खातीर, जुलियट नाझरेत देवादीन टेरेन्स नाझरेत पांगला हाच्या देवादीन जाल्ल्या 2ऱ्या वर्साच्या उडासा खातीर, फिलोमिना नाझरेत गंजीमाटा देवादीन फ्रांसिस डिसोजा हाच्या देवादीन जाल्ल्या 28 वर्सांच्या उडासा खातीर, जसिंत विजय आल्फ्रेड देवादीन जॉस्पिन मेंडोन्सा हिच्या आत्म्या खातीर, विल्फ्रेड कास्तेलिनो आणि कुटुंब देवादीन आलिस कास्तेलिनो हिच्या खातीर, देवादीन जुलियाना तावरो मेरला पदाऊ तिच्या आत्म्याक तिच्या भुरग्यांनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवचें. लॅन्सलेट सेरावो देवादीन सिसिलिया सेरावो हिच्या खातीर,
या सर्व देवाधीन जाल्ल्या भावा भयणीक देवाच्या राजांत शासनाची शांती फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. आनी सांगात आस जेराल्ड देवातावन मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर अर्घ बलिदान जावन भेटयता. नॉर्बर्ट सल्डाना जल्मा दीस देवाक अर्घ बलिदान जावन भेटयता. तशेंच जेराल्ड हाचोय जल्म दिवस जावन आसा. तांकां आज आमी जल्म दिसाचे उल्हास पाठयता आसतना आज आनी मुखल्या दिसांनी देवाची विस्तार आशिर्वादां बरी भलायकी समाधान तांकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागता. आज विन्स्कन डिसोजा अशोकनगर आमच्या आसऱ्याच्या निवासींक ब्रेकफास्ट दान दिता. आनी तशेंच उषा बेंगलोर मेळ्ळेल्या उपकारांक अर्घ जावन आयच्या दिसाचे दनपारांचें जेवण दान दिता. ह्या दोनी उदारमनाच्या मनशां खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना देवाचें उदारपण तांकांय फावो जावन दी आनी तांकां बरी भलायकी समाधान आनी तांच्या कुटुंबांत कितें गरज आसा तें तांकां मेळो दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन तांच्या खातीर मागता आनी आमी समेस्ताय तांच्या खातीर मागया म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आज मोरयेच्या निश्कळंक काळीस हे फेस्त आमी आचरण करता. मोरी माय आमकां हर एकल्याकी देख जावन आसा. आमच्या जिणेंत कशें आमी नितळ आसूंक जाय आनी त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी देवा लागीं मागया आमकांय आमच्या सर्गींच्या आवय बरी नितळ जिणी जिवंक गरजाचो आदार फावो जावं म्हणून. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांतून सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं फाटकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांगपाक मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराला लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमियांका क्लूत कर, सोमियांका क्लूत कर, क्रिस्ताका क्लूत कर, क्रिस्ताका क्लूत कर, सोमियांका क्लूत कर, सोमियांका क्लूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य अवकार मरियेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान कोरिंथोरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरला. समेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यारय सेकट मेल्यात म्हूण जालें. जियेतल्यानी ह्या फुडा आपणास खातीर जिवंचे न्ही बागर आपणा पासत मेल्या आनी उपरांत जिवान करून उठयल्या पासत जिवच्याक तो समेस्ता खातीर मेलो. देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगते प्रमाणे कोणी आमी मेलो बांदिना. एका काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदले तरी आतां हे दिश्टेन ताका पळयना. तशें म्हळ्यार कोणाक क्रिस्तांव जियेता तो एक नवी रचना. पोरणी सृश्टी वचून
नवी सृष्टी आरंभ जाल्या. हे सगळे देवाचेच काम. ताणेंच क्रिस्ता मरेफात आपणातावन आमकां राजी केल्या आनी हेरांक राजी करचे तेंच मरियारपण आमकां दिलां. हांव सांगूंक सोदतां तो संदेश इतलोच. क्रिस्तांतावन सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायचो केला. मनशांची पातकां तांचे विरोध ताणें लेखूंक ना आनी आपणा खातीर लागीं राजी जायचे म्हणलें बरी काबर परगडचे मणियारपण आमचे ताबेन सोड दिला. तर आमी क्रिस्ता खातीर देवाचे दूत. आमचे मुखान देवूच तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताची नवी आमी तुमचे लागीं प्रार्थना मागता. देवा लागीं राजी जाया. आमचे पासत पातकाचे कत नातिल्ल्यांक देवान आमकां पातकांचें बलिदान केलो. अशें देवाचे नितीवंतपण चडले परजा आमी जायशी केला. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. श्लोक सर्वेस्पर सगळोच कणवालो आणि दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आणि दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक अर्सी. जिवा म्हज्या ताचें नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक अर्सी आनी ताचे सर उपकार केदीस विसरा नाका. श्लोक सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आणि दयाळ. तो तुमचे अपराध बक्षिता. सकट पिडाक ओको दिता. फोंडांतलो तुमचो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुमकां नेटयता. श्लोक सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आणि दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवालो आणि दयाळ. राग करूंक सावकास काकुलतीन उदार. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही. वय तो सदांकाळ रागदन रावचो ना. श्लोक सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आणि दयाळ. उद्गार. हालेलुया सगळी गाव्या सोम्याक सिया. हालेलुया सगळी गाव्या सोम्याक सिया. म्हजे काळीस देवा तुजे कुशेक काल कर आनी उपकार करून तुजे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. हालेलुया सगळी गाव्या सोम्याक सिया. हालेलुया सगळी गाव्या सोम्याक सिया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मात्या वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. सपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालून भासयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता सपूत घालचोच न्ही. आकाशाच्या नांवान सपूत घाली नाकात कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सपूत घाली नाकात कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सपूत घाली नाकात कित्याक वोडरायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत तूं घाली नाका कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. वय आसा तें वय, न्हय आसा तें न्हय. हें जाय तुमचें उलोवणें. हाचे प्रास चडीत कितेंय आसल्यार तें देवसरां तावन येता. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसाच्या सुरवेरेस सांगिल्ले प्रमाणे आज पवित्र सभा इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी मोरयेचें निश्कळंक काळीज हें फेस्त आचरण करता. कालच्या दिसा आमी जेजूचें पवित्र काळीज
हाचे फेस्त आचारान केल्ले. आमी जर तर वर्सामध्ये थोड्या फेस्तांचेर नदर गेल्यार आनी पवित्र सभेन आमकां शिकोवच्या शिकोवणे विशयांची चिंतल्यार आमकां थोडे सामान्य संगती जेजू आनी मरिये मदीं आमकां पळोवंक मेळटात. जेजूचे पवित्र काळीज आनी आज मरियेचे निश्कळंक काळीज. डिसेंबर म्हयन्यांत सोम्या जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमी आचरण करता. सप्टेंबर म्हयन्यांत मरियेच्या जल्मा दिसाचें फेस्त आमी आचरण करता. पवित्र सभा जेजूक सूर्य म्हणून वळखून घेता, संवसाराक उजवाड दिवचो. देवाचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयलो. आनी तशेंच मोरी माई जायते फावटी तिका आमी संद्राक सरी करता. ह्या फांत्यापराच्या नेकेत्रा म्हणून आमी आपयता लदिनेन. फांत्यापराचो सुक्रो तो कितें करता म्हळ्यार संवसाराक उजवाड दिवचो सूर्य आनी उदेवंक थोडोस वेळ आसा, ह्या वेगीनच उदेवचार आसा म्हणून आमकां दाखोवन दिता. अशें जेजू आनी मरी तांचे मिसांव एका उपरांत एक सांगाता सांगाता वेचें आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत ताजें मिसांव जारी करूंक आयिल्ल्या वेळार मोरी माय ताच्या मिसांवांत लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्ली व्यक्ती. आनी ताका देखून कशें दिसाच्या वेळार सूर्य आमकां उजवाड दिता आनी रातीक संद्र त्या सुर्याचो उजवाड प्रतिफलन करता भुंयचेर. तशेंच मोरी माय जेजूच्या मिसांवांत वांटो घेतली ती आमकां सोम्याचे मिसांव दाखोवन दिता ते आमकां पळोवंक मेळटा. आज आमी मरियेच्या निश्कळंक काळजाचे फेस्त करता आसतना आमी हातूंत कितें शिकोवंक आसा गे म्हणून. जेजूचे पवित्र काळीज देवाचो संपूर्ण मोग प्रगट करता. मरियेचे निश्कळंक काळीज ते कितें करता म्हळ्यार खतनांतलें काळीज. तिने आपणाकच देवाक भेटोवन दिल्लें काळीज. हे फेस्त आमी आचरण करता. जेजून मोरये मायेक आमचे सक्तांची आवय कर्ण दिल्या. कितें करूंक मोरी माई ह्या संवसारांत वेगवेगळ्या जाग्यांनी दिश्टी पडटा आनी ताज्या मागीर पयस गेल्ल्या भुरग्यांक लागीं हाडटा. आमी तिच्या लागीं मागता, आमच्या खातीर ती विनवणी करता आनी आमकां तिच्या भुरग्यांक गरज आसचे तिच्या पुता लागीं देवा लागीं आमकां जोडून दिता. तितल्यार मोरयेक आमी मान करची संगत संपना. बगार आमी आनी एक मेट मुखार वचोंक जाय. मोरी माय आमकां आदर्श जाल्ले आदर्श आमी घेवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत तिने सोम्याचो कसो पाटलाव केलो तेच प्रमाणे आमी आमच्या जिणेंत जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. ताच्या मेटांनी आमी चलोवंक जाय आनी ताच्या की चडीत मापान आयच्या दिसाचे फेस्त आमकां उलो दिता. आमी आमकांच देवाक समर्पूंक जाय. कशें नितळ जावन निर्मळ जावन गंडी जावनी मनशा सैमात आमी जियेत आसतना आमच्या जिणेंत चड उणें जाता पातकां आसात आनी त्या देखून त्या सर्वाक आमी दूख पावोन पाश्चात्ताप पावोन परिवर्तन जावन आमकांच आमी जर तर सोम्याक समर्पण दिलें तर ही जावन आसा वर्ती काणीक आमी देवाक भेटोवची, सोम्याक आमी भेटोवचे. देखून मोरयेमायक आमच्या आवय कर्ण आनी तिका आदर्श कर्ण दिल्ल्या खातीर सोम्याक देवाक आमी अर्घां दिवया आनी तेज्या आदर्शकाल आमी अशेंत आमच्या जिणेंत नितळ उरोन नितळ रावोन आमी आमकांच सोम्याक समर्पण दिवया. तोवळू आमी मोरयेमायक खरेपणी आमी तिका मान दिल्ले बरी, गौरव दिल्ले बरी जातलें आनी देवाक महिमा पाटयल्ले बरी जातलें. Page number 128, C 49.
उंडो आणि वाईन बाप्पा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परताव. तुझी उतरां आयकोंक उर्बेस आमकां कर, तुझी कुर्शी पाळूंक कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेंची उदर आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वाईन बाप्पा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परताव. जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखान तशी दुखान तुजेर पातयेता. मोरये पोरी ख्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गींचे रास बांदूंक आमी वावुरताव. उंडो आनी वाईन बाप्पा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परताव. भाऊ बहिणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असले जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बाप्पा, मनीस जाल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान अवकार मायेतावन जल्म घेताना तिचे अवकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान ते पवित्र केले. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सायबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानतात असली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंतो नित्य अवकारी मनियेक आमी आज मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय झाली आणि सासनिक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताशे उदेशी देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दळबार तुझी तोर महिमा वाकणतात. तांच्या सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवान. हुन सर्गीन तुका जय, हुन सर्गीन तुका जय.
सर्वेश्वराचे नावे येता जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सौम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळजिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवानेम सर आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूडान रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पेद्रू पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूतो सांत आंतोनो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामी जेजू देवाचो पूत ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार ताणें आमच्या लागीं ताचें देवपण ताणें वांटून घेतलें आनी सांगातास देवाक आमचो बाप म्हणली वळख करून दिली. देवाक आमचो बाप म्हणून उलो करून ताणें शिकयलें. सोम्याच्या उतरांनी सर्गियाच्या बापाक आमी आतां सगळ्यां सांगाता मेळोन उलो करया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवयासो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संक वेताव ती आमचे झडती आनी केस्तरेन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्या आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडटा. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरणांच म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 165, D41. तुका सिंचाक काळीजे अत्रेकता मोगळ सोम्या जेजुराया. इतू म्हज्या काळजांदन्या दादो सुंकरेन्यान तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या. उंड्या रूपान तुकाच म्हाका दिताय मोचे आत्मी कांतो जाताय. कुर्पे जिवीत तू लाभयताय मोची जिणी नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या. सोम्या हांवें जावच्याक तुजे परी आत्मी घटाय म्हाका तूं दी. सचाक मोगा बरी जिणी लाभय म्हाका करपा देनी. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या.
स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किस्सा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोजा तुका सेमच्या काळीजे अत्रेका मोगाळ सौम्या जेजुराया इतू मोजा काळजांदन्या दादोस तू करेन्यान तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोष स्वागत करता स्वादी किस्ता प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोजा मोगाळ सोम्या जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत तूं आयलोय मोरी माय तिने देवदूताच्या उतराक सर्गी बापान पाठयल्ल्या दूतान दिल्ल्या बरी खबर हाडून आयिल्ल्याक जायत म्हणटा आसतना तूं ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलोय मोरये मायन आपल्या कुसव्यान तुका घेवन जल्म दिलो तुजी कूड आनी रगत तुवें आमकां वांटून दिल्याय कालच्या दिसा तुजे पवित्र काळजाचें फेस्त करन आज आमी मोरये मायेच्या निश्काळांक काळजाचें फेस्त आचरण करता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन तुजी कूड आनी रगत आमी सेविल्ली तृप्ती दादोसकाय संतोष आमकां आसा आनी तेच प्रमाणे ह्या बागी दिसा जायतीं जाणां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात व्हडा अत्रेगान तुजी कूड सेवंकू राखून आसात मोगाळ सोम्या जेजू प्रत्यक्ष जावन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक जायना जाल्यार व्हडा उर्बेन डिवायन वर्ड टीव्ही मारिफात दिसपडते ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आसच्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागता तांच्या हर एकल्यांचेर तुजे विस्नार आशिर्वादां घाल
तांकां समेस्तां की बरी भलायकी दी, संतोष दे, समाधान दे, तांच्या गरजांनी तांकां पाव. आनी सांगाताच आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तांणी हर एकल्यानी तुजी कूड सवल अनुभव दी सोम्या. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, भाग्यवंत अवकार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, दयेकन गमानान दवरा. फाल्यांच्या दिसा आमी आमचो पात्रून सांत आंतोनीचें वार्षिक फेस्त चलयता. फाल्यां सकाळीं 6 वरांचेर सदांचे ब्रीस मीस आनी ताजे उपरांत नोवेनाचें मागणें आसा. 4 वरांचेर मल्याळम भाशेंत मीस आनी नोवेनाची मागणी डिवायन वर्ड टीव्हीचेरय आसतली. तुमच्या वळखीच्यांक दयाकन तिळश्या. कोणी मल्याळम उलोवची सांत आंतोनीची भक्तीक आसात जाल्यार तांकां तुमी तिळसिया. सांजेर 6 वरांचेर फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचे दिएसीचो गवळी बाप हांगासर भेटयतलो. आनी ते मिसी आमी डिवायन वर्ड टीव्हीचेर आनी तशेंच आमच्या फेसबूक, यूट्यूब आनी डिवायन वर्ड टीव्हीच्या यूट्यूब आनी फेसबुकाचेर प्रसार करता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक अवकाश ना, कित्याक म्हळ्यार तुमकां समेस्तां की कळीत आसा लॉकडावन आसा, देखून लोकांनी इगर्जांनी कोपेलांनी जमो जावंक जायना. देखून ही मिसाची बलिदानां आमी ऑनलायनाचेर प्रसार करता. फाल्यांच्या दिसा जर तर कोणाकी येवन वाती पेटोवंक जाय या मागोवंक जाय जाल्यार आमच्या गेटीच्या भायर थंयसर सांत आंतोनीची इमाज आसा, ल्हानसो ग्रोट्टो आसा. गेल्या त्या वर्सा आमी हांगासर भितर येवन वाती पेटोवंक, आंगवण घालूंक, मागोवंक अवकाश करून दिल्लो. तोवळ लॉकडावन ओपन जाल्लें. पूण ह्या फावटी लॉकडावन आणखी एक हप्तो आसूंक पुरो म्हणटा आसतना आमी भायरच ती वेवस्था केल्या. गेटीच्या भायर सांत आंतोनीची इमाज आमी हर एका मंगळारा थंयसर मागणें करतले. हांव पयलें लॉकडावन सुरू जावच्या पयलें नोवेन करतले हांव. आनी त्या जाग्यार तुमी येवन वाती पेटोवचे तर पेटोवेत, आंगवण घालची तर घाली येता. या तुमचे ते सामान आसात जाल्यार थंयसर तुमी त्या करण्यात घाली येता. आनी कोणाक मिसान दिवंक जाय जाल्यार थंयसर आमी वेवस्था करता. सांजेर मिसाच्या बलिदानाच्या पयलें क्विज केल्लें आसा सांत आंतोनीचें. ताची नांवां वाचून सांगतले. ती प्रायजां मात्र उपरांत सोमारा उपरांत केदाळा येवन आमच्या दफ्तरांत हांव व्हरी येता. तेच प्रमाणे सबार जाणांनी हे लॉकडावन आसा तरी तांणी जायत्या जाणांनी फेस्ता बाबतीन थोड्यांनी दान दिलां, थोड्यांनी मुड्दोम दिला आनी थोड्यांनी फ्रिजेंत दिल्या. तांच्या उदार मनाक आमी आभारी जावन आसा. तांचें नांव आमी फाल्यां मिसाच्या उपरांत वाचून सांगता. पूण तांणी तांच्यो वाती सोमारा उपरांत केदाळा येवन आमच्या दफ्तरांत हांव व्हरी येता. दयेकरून हें तुमी गमानांत दवरात. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, भाग्यवंतो अवकार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सोवे असो सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि समाधानेन तुमकां धाडता देवाची वडुपकार जेजूचे नवी असर्यां केल्या संतांतोनी वट्या भक्ता देवसारांक तुवे दावडायले पिडे सांग तुवे बरे केले दर्या सांकली तू फरमायताय आणल्या पांदल्या बेऱ्यांक पावताय किते सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजवून धाडताय अपायांक तूं निवाडताय दुगोळ तत्वां तूं पयस करताय पाद्वास लोक दिता रुजवात तुझा सर्याच्या सताक दर्या सांकली तूं फरमायताय आणल्या पांदल्या बेऱ्यांक पावताय किते सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजवून धाडताय महिमा सगळी देवा बापाक महिमा ताचा एकल्याच पुताक महिमा महिमा पवित्र आत्म्याक सदांकाळ ससनाक दर्या सांकली तूं फरमायताय आणल्या पांदल्या बेऱ्यांक पावताय किते सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजवून धाडताय मोगाच्या भाऊ बहिणीनो सांत आंतोनीच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज 13व्या दिसाचे नोवेन आमी करता फाटल्या दिसांनी सबार जाणांच्या गरजां खातीर आमी सांगाता मागिल्लें आसा आनी मेळलेल्या उपकारांक हे परी अर्घां दितात 2 जाणां पिडा गूण जाल्ल्या खातीर 2 जाणां कुटुंबांत समाधान आयिल्ल्या खातीर एक व्यक्ती ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर 6 जाणां काम मेळ्ळ्या खातीर 2 जाणां मतीक समाधान मेळ्ळ्या खातीर एक व्यक्ती भायर पडली वस्तू मेळ्ळ्या खातीर एक व्यक्ती बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर एक व्यक्ती अनवरांतले राखल्या खातीर 5 जाणां मेळिल्ल्या हेर उपकारां खातीर अर्घां दितात 8 जाणां कोविड पिडेतान गूण जाल्ल्या खातीर नेगेटिव्ह रिपोर्ट आयिल्ल्या खातीर अर्घां दितात एक व्यक्ती भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर आनी एक व्यक्ती दोळ्यांची दिश्ट सारकी जाल्ल्या खातीर ते सावा हे परी आसात 70 आनी दोगांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या 15 जाणांनी वायट सवयेतान सुटका मेळच्या खातीर 19 जाणांनी भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 150 आनी 1 जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर 70 आनी दोगांनी बरें काम मेळच्या खातीर 7 जाणांनी काम कायम जावच्या खातीर 8 जाणांनी कॅन्सर पिडा गूण जावंक 5 जाणांनी परीक्षेंत पास जावंक दोगांनी शेजारा बरो संबंद आसूंक 29 जाणांनी रीण पाटी मेळोवंक तेगांनी कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक 28 जाणांनी शिकोवंक बरी मोत लाभच्या खातीर एकल्यान चोरी जाल्ली वस्तू पाटी मेळोवंक 8 जाणांनी
पयशांचे समस्या परिहार जावंक 40 आनी 9 जाणांनी पिडाशिडा गुण जावंक 7 जाणांनी घर बांदूंक आधार मेळच्या खातीर 13 जाणांनी आमाल पिवण सोडूंक 4 जाणांनी तक्रार इत्यार्थ जावंक 5 जाणांनी व्यापार तांचो बऱ्या रितीन चलचे खातीर 8 जाणांनी घरांत समाधान येवंक 1 भुरग्याक बरी बूद लाभच्या खातीर 2 जाणांक बरो फुडार लाभोवंक 6 जाणांक घर जागो मेळोवंक तेगांक परीक्षेंत उंचले अंक मेळच्या खातीर 7 जाणांचे प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 21 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक 6 जाणांक विजा मेळोवंक 10 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान येवंक 13 जाणांक दोळ्यांचे दिश्ट पाटी मेळोवंक आनी तशेंच 9 जाणांक भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक 5 जाणांक घर जाग्याचे रगळे तिरसोवंक 7 जाणांक सांबाळांत बढती मेळोवंक 8 जाणांक काजारी जोड्या मदें समाधान येवंक 8 जाणांक शिकिल्ले मोतयेंत उरोवंक 4 जाणांक घर जाग्याची RTC मेळच्या खातीर 11 जाणांक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक 2 ऑपरेशन तांच्या बऱ्या रितीन जावच्या खातीर तेगांक समर्थीचे कायदे तांणी बऱ्या रितीन पाळच्या खातीर 13 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर 5 जाणां कामा कडेन समाधान मेळच्या खातीर 4 जाणांक घराचें काम तांचे बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 2 पैन तांचे बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 4 जाणांक चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावच्या खातीर तेगांक रीण फारीक करूंक तांक मेळच्या खातीर 1 मेडिकलांत सीट मेळोवंक 9 जाणांक सुडाळ उलोवंक फावो जावंक 2 घर सोडून गेल्ले पाटी येवच्या खातीर तेगांनी भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन चलच्या खातीर 1 बऱ्या मरणाची कृपा फावो जावंक 10 जाणांक काजर तांचे बऱ्या रितीन जावंक 13 जाणांक शिराची पिडा गूण जावंक 8 जाणांक दुस्मानाच्या हातांतले राखोवंक 17 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावा खातीर 5 जाणांक पत्नी मदें तांकां पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर तेगांक कामाची भद्राती लाभच्या खातीर 9 वधू आनी 6 जाणांक कोवीड पिडा गूण जावच्या खातीर 2 स्ವಂತ गांवांत काम मेळोवंक 7 जाणांक परगांवांत काम कायम जावंक 4 जाणांक सैरीक गट जावंक 13 जाणांक तांची आर्थीक स्थिती सुदरोवंक 6 जाणांक सुरक्षीत पाटी येवंक 13 तेगांक तांचो दिसपट्टो ग्रास फावो जावंक 5 जाणांक काजरी जिणेंतले तक्रार इत्यार्थ जावंक 9 जाणांक पिडाशिडा गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक आनी न्हीद पडच्या खातीर 2 प्रिमेच्योर बाळशीन तांकां बरी भलायकी मेळोवंक 5 जाणां ल्हान भुरग्यांक कोवीड आसा ती गूण जावच्या खातीर तेगांक ब्लॅक फंगस गूण जावंक 8 जाणांक जिणेंतली भिरांत पयस सरोवंक 1 भाडें मेळोवंक 1 ग्रीन कार्ड मेळोवंक 4 जाणांक इन्फेक्शन गूण जावंक 2 नवें घर बांदूंक आधार मेळच्या खातीर तेगांक लोन मेळोवंक आमच्या आसऱ्याक मेळिल्लें तीर्प कायम जावच्या खातीर आनी सांगाताच फाल्यांचे फेस्त अर्थबरीत रितीन आचरण करून जावच्या खातीर आमकां एक दस्तावेज क्लियरन्स जावचें आसा तें जावच्या खातीर मागया आनी तशेंच एक घडी बोर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया 4 जाणांक तांच्या पांयांची दूख गूण जावंक आनी तांचे मसल्स स्ट्रॉंग जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा त्या पसोती आमी मागया. वर्त्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोड सूख अनवरां देवसार आनी सरतरेची वर्षाची पिडा पयसता मुखार कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्या यत्न जातात बंदिवानाच्यो सांखली तुटून पडटात तोंडे उठून चलतात कुर्डे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राचर पैस जातात आनी आमचा सर्ग जावन तूं पावताय सर पाथीनी तुजे दवरून तुजी कुमोक आमी मागताव इतल्या व्हडा आशेन आमी मागताव ते सर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. सांत आंतोनीक 13 नामान
आनंद बरीत सांत आंतोनी मरियेच्या संरक्षणाकाल जन्मोन 5 वर्सां प्रायरस तुझ्या अवकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार कुरीस रमोवन देवसाराक तुवें धांवडायलोय. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपणू आमच्या भाग्यवंत मायेचें आनी घटाय बळ आमच्या दुस्मानाचेर जैत व्हरूं. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पांच सुकोवच्या खातीर वडपण ग्रेस्तकाय आनी धादोसकायो तिरस्कार करन सांत आगोस्तिनीच्या वड्डीन तोरिगलोय. सांता पातकाच्या वशाच्या संवसाराचो कोरो कांटाळो आमकां जोडून दे. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सांत फ्रांसिस्काचे वड्डीन तोरिगलोय. हे सांता प्राजिताचो आनी दंडवणीचो मोग आमकां जोडून दे. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता तुजी जाणटेकाय आनी सांतेपणू देवानच परगटीसर वोड लेन तुवें संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय. लेन तुवेंचो वोडशे गूण आदारूंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता आपले उतर परगट करच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन भासांचें देणे आनी अजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकून ताजो फळ काडूंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं फावो जालोय. व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता पवित्र एवकारिस्ताक एका मनजाती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारांत सोमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें. जिव्या भावार्थान पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय. मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काल जावंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता निरापराधींच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय. कश्ट अकमान सोंसणिकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कथावेन सांबाळूंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता पादवा शारांत शर्माव सांगून आसतनाच अजापांनी लिस्पानांत पावून तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अकमान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानाचो पासून मोग करूंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता तुज्या मागण्या आनी सर्गा वयले जाणवाये वरवीं सबार हेरे जांक आनी पातक्यांक बरे वाटेक
तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा तें परतोन आमकां सगळेच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोडून दी नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता तुझ्या तारोका बरी सगळी तुझी जिणी आत्मे बाचाव करून तूं वावुरलोय निमाणो उस्वास व्हरतना तुवें पळयले बरीस आमी जेजू पळोवंक आनी तुझे सांगाता सासणाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता देवान तुका दिला वर्तें देणे असर्यांचे आनी तुका उलो मारतल्यान तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागता तें म्हज्या आत्म्या बरें जाल्यार जेजू काडचे मरिये मारिफात म्हाका जोडून दी नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र स्वादित सात आनी सदां सर्वदा आमेन. सांत आंतोनी आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावस आमचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सदां जिवोवच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तेज्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवारांतले सुटाशें आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगिशे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा.